For every action, there is equal and opposite reaction असो एक विज्ञानाचो सिद्धांत आसा. फिजिक्स ह्या विशयांत न्यूटन हाणें कांय सोद लायले आनी त्या सोदांक न्यूटन्स लॉस म्हणटात. तातूंतलोच हो एक न्यूटन्स लॉ. फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल अँड ऑपोजीट रिएक्शन. आतां हो सिद्धांत सायन्स ह्या विशयांतलो, विज्ञानांतलो, पूण तो सामाजीक मळार लागू जाता आनी कांय वेळार राजकारणाकय लागू जाता. हें रिएक्शन आयच्या घटकेक गोंय राज्यांत जावंक लागलां आनीक तें आमकां जाणवता. हें आमच्या फाटल्या एक्शनाचेंच रिएक्शन आनी ह्या फाटल्या एक्शनाचें रिएक्शन जाल्ल्यान तें इक्वल आसत, चडूय आसत, पूण ऑपोजीट खात्रीन आसा. तें आमच्या आड वता. फुडल्या म्हयन्यांत पंचायतीच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसा आनीक तो वेंचणुकांचो बोवाळ सुरू जाला अशें म्हणूं येता. ह्या बोवाळांतूच अखिल गोंय कन्नड महासंघान महासंघ ह्या वेंचणुकांनी पॅनल्स दवरतलो, उमेदवार उबे करतलो अशें जाहीर केलां. हाचे आदीं गोंय भायल्यान आयिल्ल्या लोकांच्या संघटनांनी वा तांचे मदले खंयचेच एके संघटनेन अशी घोशणा केन्नाच करूंक ना. आसा कन्नड संघ कितलोसो ते गोंयांत आसा, केरळ संगम आसा, दुसऱ्याय लोकांचे बंगाल्यांची संघटना आसा, पूण अशी घोशणा केन्ना जावंक ना. ही पयलीच खेपे जाता आनी जाता ताका कारणां आसात. 2 कारणां आसात. एक कारण अशें की आमचे मदल्या कांय गोंयकारांनी, सगळे गोंयकारांनी न्ही, कांय गोंयकारांनी सदांच गोंय भायल्या लोकांचो घांटी म्हणून अपमान केला. आतां घांटी ह्या उतराचो सरळ अर्थ घेतलो जाल्यार तो असो की घाटा वयल्यान जो आयला वो आदीं जो घाटार रावपी तो घाटी. पूण गोंयांत आयल्यात ते सगळेच लोक घाटा वयले न्हय. आयिल्ल्या मनशाक घाटी म्हणप हें त्या अर्थान जायना. घाटा वयल्या मनशाक एकादी लागू जाता अशें म्हणूं येता. पूण जे तरेन हें उतर वापरत जाता आतां फाटलीं कितलींशींच वर्सां, ताचे फाटल्यान मालीस आसा. आनीक तें उतर अशे रितीन वापरप जालां वेगळ्या वेगळ्या लोकांक, वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या लोकांक की ती गाळ जाल्या. आनी खंयच्याय मनशाक दुसऱ्यान कोणेंय गाळ मारतकच तो आपलो अपमान अशें दिसलें जाल्यार तें स्वाभावीक. आमकां गोंयकारांक गोंय भायर वतकच कोणेंय जर बेबदे म्हळें वायट दिसता, अपमान जाल्ले भशेन दिसता. आमचे मदीं कांय बेबदे आसात ही गजाल खरी, पूण सगळे गोंयकार बेबदे न्हय. पूण सगळ्याच गोंयकारांक लेखून कोणेंय जर बेबदे म्हळें आमकां वायट दिसता, आमकां तो आमचो अपमान दिसता, ती आमकां गाळ मारिल्ले भशेन दिसता. तशेंच घाटी ह्या उतरा संबंदान जालां. दुसरें, फाटले विधानसभेचे वेंचणुकेंत रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान जी भुमिका घेतली, जें धोरण आपणायलें, तें गोंयच्या हिताचें न्हय. वयले वयर पळयल्यार दिसता की ते गोंयकारांचें हित सांबाळूंक सोदतात आनी देखून भायल्यांक सगळ्यांक घांटी म्हणून धांवडावपाचो विचार करतात. पूण हो गोंयच्या हिताचो न्हय. कायद्यानूय न्हय आनी कायदे भायरूय न्हय. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान जें धोरण धरलें तें
गोवा फॉर गोवन्स हे फास्केंत बसोवन आतां प्रत्येक राज्य हें ती भास उलोवपी लोकां खातीर घडलां, ही गजाल खरी. तशें गोंयचें राज्य हें कोंकणी भाशीक गोंयकारांचें अशें म्हणूं येता. पूण तें फकत गोंयकारांचें न्हय. महाराष्ट्र हें राज्य फकत महाराष्ट्रीय लोकांचें किंवा मराठी लोकांचें न्हय. कर्नाटक हें राज्य फकत कर्नाटकी लोकांचें न्हय. म्हाका वो तुमकां थंय वचून रावपाचो अधिकार आसा, थंय वचून नोकरी वेवसाय धंदो करपाचो अधिकार आसा, थंय वचून जमीन घेवन घर बांदपाचो अधिकार आसा, थंय वचून वोटर म्हणून नोंद करून मत दिवपाचो अधिकार आसा, थंय वचून वेंचणुकेच्या वेळार उमेदवार म्हणून उबे रावपाचो अधिकार आसा. तोच अधिकार जे लोक गोंय भायल्यान गोंयांत येतात तांकांय संविधानान दिल्लो आसा. तो आमच्यांनी ना म्हणूंक जायना. तूं नीज गोंयकार न्हय, तूं गोंयच्यान भायर सर, तुवें कांय करूंक जायना, हें सगळें आमचें. ही अशी तरेची भुमिका जी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान घेतली, तिजें हें रिएक्शन अशें म्हाका दिसता. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फकत धोरण घेतलें आनी धोरण उलोवन दाखयलें अशें न्हय, तांणी कांय करण्योय केल्यो ते नदरेन. म्हण तुमी भायले, तुमी हांगा धंदो करूंक जायना, अशी तरेची भुमिका घेतिल्ल्यान एक वायट संदेश, एक वायट मॅसेज गोंय भायल्या लोकां मेरेन पावली. आनीक आमी जाणून जावंक जाय की गोंयांत आज दुसऱ्या वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतल्या लोकांचो आंकडो पळयलो जाल्यार चडांत चड आंकडो आसा तो कन्नडिकांचो. तांची संघटना चडांत चड मोठी आसा. आनी आमचें शेजारचें राज्य कर्नाटका कडेन आमचें केन्ना वायटपण जावंक ना. कर्नाटकांतल्या राजांनी शेकड्यांनी वर्सां गोंयांत राज्य चलयलां. कन्नड भाशेचो कोंकणी भाशेचेर थोडो प्रभावय पडिल्लो आसा. कोंकणी लोक जेन्ना गोंय सोडून वचचें पडलें तेन्ना कितलोसोच लोक कर्नाटकांत वचून राविल्लो आसा. अशे तरेन आमच्या दोनूय राज्यांचे संबंद आसात. अशे वेळार जेन्ना कोणूय ही भुमिका घेता की तुमी हांगाचे न्हय, तुमच्यांनी हांगा कांय करूंक जायना, तुमी गोंयच्यान भायर सरात, हें गोंय आमचें, हें गोंय फकत गोंयकारांचें. गोंय गोंयकारांचें हें खरें, पूण फकत गोंयकारांचें न्हय. हें जें फकत गोंयकारांचें हें धोरण घेवप आसा ताजें रिएक्शन जाता आनी तातूंतलेंच हें एक रिएक्शन अशें हांव समजतां. आतां कन्नड भाशी लोक गोंयांत आसात. जसो आमकां अधिकार आसा मुंबय वचून रावपाक, नोकरी धंदो करपाक, तसोच तांकांय अधिकार आसा. गोंयांत संदी मेळटात, गोंयांत स्कोप आसा नोकरी धंद्याक, म्हणून हे लोक गोंय भायल्यान येतात न्हय. आमी गोंयकारांनी तेंच केलें न्हय. आमी गोंयकार आफ्रिकाक कित्याक पावले, आमी युरोप अमेरिकेक कित्याक पावले, आमी गल्फाक कित्याक पावले, आमी मुंबय पुण्यांक हैदराबाद आनीक बेंगलोराक आज कित्याक वतात. संदी आसात म्हणूनच न्हय, हांगा नात त्यो संदी. म्हणल्यार त्या लोकांक ज्यो संदी मेळनात तांच्या गांवांत, त्यो संदी गोंयांत मेळटात. म्हणून जर ते गोंयांत आयले, तांणी खंयचोच कायदो मोडूंक ना, ते संविधानान दिल्ल्या अधिकाराक धरून वागल्यात. आतां वेंचणुकेचो विचार करया. जर कोणूय कन्नड मनीस वोटर म्हणून हांगा रजिस्टर जाला जाल्यार ताका मतदान करपाचो अधिकार आयलो. तो मूळ खंयच्याय गांवांतलो आसूं. पूण तो जर हांगा वोटर आसा जाल्यार ताका मतदान करपाचो अधिकार आयलो. जर तो मतदार म्हणून काम करूंक शकता जाल्यार तो उमेदवारय रावंक शकता. आनी देखून जावं कन्नडीक, जावं बंगाली, जावं मल्याळी, असले कोणूय मनीस जो हांगा वोटर म्हणून आसा
ताका जसो मत दिवपाचो अधिकार आसा तसोच वेंचणुकेक उबो रावपाचोय अधिकार आसा. म्हणटकच अधिकाराचे नदरेन विचार करीत जाल्यार अखिल गोंय कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षान जी घोशणा केल्या ती कायद्याच्या आड वचना. ती कायद्याच्या आड वचना. पूण म्हजे नदरेन तशी घोशणा करप आनी ते रितीन वागप हें तांच्या हिताचें न्हय, म्हणून ताणें ती हाजे फुडें व्हरूंक जायना. ती आमकां गोंयकारांक वायट पडटली ह्या अर्थान न्हय, ती तांकांच वायटाक पडटली. तांणी जर आपल्याक कन्नडीग म्हणून लेबल लायलें वेंचणुकेंत आनी जर ते उबे रावले जाल्यार खात्रीन आमी गोंयकार तुमी कन्नडीग, आमी भितरले तुमी भायले, आमी वेगळे तुमी वेगळे हो वेगळोचार आपशींच आयलो. ज्या खिणाक तूं तें लेबल आपल्याक लायता आनी तें लेबल आपल्याक लावन गोंयचे अस्मिताये पसून कुशीन रावता तेन्ना हो ताजो परिणाम जातलोच. ऑपोजीट रिएक्शन म्हणटा तें हें की तूं आपल्याक गोंयकार मानना असो ताजो अर्थ जाता. तूं आपल्याक अजून कन्नडीगच मानता आनी कन्नडीगच म्हणून वेगळो रावंक सोदता. आतां कन्नडी गोंयांत आयलो म्हणून ताणें आपली भास सोडूंक जाय, आपली संस्कृताय, आपली अस्मिताय सोडूंक जाय अशें न्हय. आपली भास सांबाळून, आपली संस्कृताय सांबाळूनय बरे भशेन हांगा रावूं येता आनी गोंयकारां भितर सरमिसळ जावं येता. म्हणटकच हे रितीन जर कन्नड संघ फुडें गेलो जाल्यार ताजो खात्रीन परिणाम वायट जातलो. आनी आज जे गोंयकार आनी कन्नडीक हांचे मदीं जें नातें आसा तें इबाडटलें. दोगांय मदीं एक संघर्श जातलो. तांणी एक पॅनल केलें, गोंयकारांचें दुसरें पॅनल जालें जाल्यार दोगांय भितर संघर्श सुरू जातलो आनी तो संघर्श भायले आनी भितरले असो जातलो आनी तो कन्नडिगांक बऱ्याक पडचो ना. प्रत्येक गोंयकार कन्नडिगा विशीं दुबावान पळयतलो. प्रत्येक गोंयकार समजतलो की हो अजून गोंयांत समरस जावंक ना. हो गोंयांत रावता, गोंयांत जोडटा, गोंयांत नोकरी धंदो करता अशें आसुनूय तो गोंयचे अस्मिताये कडेन समरस जावंक ना, आपल्याक गोंयकार समजना. आनी हाका लागून जें अंतर दोगां मदीं निर्माण जातलें तातूंतल्यान कन्नडीक पयस वतलो. घडये संघर्श जावं येता आनी तो एक फावटी सुरू जातकच तो मागीर वाडत वचूं येता आनी खूब तेंप चालू उरूं येता. हे खातीर हें धोरण कन्नड महासंघाचे नदरेन वायट. तांणी तें फुडें व्हरचें न्हय. हाजी एक देख आसा. सांकवाळचो सरपंच जो आसा आज ताचें आडनांव पिल्ले. पिल्ले हें आडनांव केरळांतलें. भोव करून तो मल्याळी मनीस. आनी कन्नड महासंघाचो अध्यक्ष सांगता की वेंचणुकेंत आमी ताका तेंको दिल्लो आनी वेंचून हाडिल्लो. शक्य आसा. पूण तो मल्याळी म्हणून उबो रावलो ना. तो कन्नडिगा म्हणून उबो रावलो ना. तो एक वोटर, एक मतदार, गोंयांत रावपी मनीस ह्या नात्यान उबो रावलो, वेंचून आयलो. ताका लागून जो संघर्श फाल्यां जावं येता कन्नडीक हें लेबल लायतकच तो ताज्या संबंदान जावंक पावलो ना. असल्यो आनीक देखी गोंयकारां विशीं वा मूळ गोंयकारां विशीं गोंया भायर आसात. आमी जाणात की 500 वर्सां फाटीं जायतीं कुटुंबां गोंय सोडून कर्नाटकांत आनी केरळांत वचून रावलीं. त्या कुटुंबाचे वंशज आज आसात, बरे भशेन रावतात. ताणें आपली कोंकणी भास सांबाळ्ळ्या, ताणीं कोंकणी संस्कृताय सांबाळ्ळ्या, तरी आसतना कर्नाटकांत ते समरस जावन गेल्यात. हें वेगळें लेबल लावन ते राजकारणांत देंवले नात. कर्नाटकांतले 2 देखी आसात. एक R.V. देशपांडे येल्लापूर वाठारांतल्यान वेंचून आयलो
आनी कितलींशींच वर्सां कर्नाटक राज्याचो मंत्री म्हणून वावुरलो. कोणें ताजे कडेन बोट दाखयलें ना हो भायलो म्हणून, कोणें ताका कुशीन काडलो ना तो कोंकणी भाशे मनीस म्हणून. तो समरस जालो आनी तो मंत्री म्हणून वावुरलो. मणिपालचो टी.ए. पै हो केंद्रांत अर्थमंत्री म्हणून वावुरलो. ताणेंय आपल्याक कोंकणी म्हणून लेबल लायलें ना किंवा कोंकणी लोकांची संघटना केली ना राजकारणा खातीर. तो कर्नाटकांतलो एक रावपी एक वोटर ह्या नात्यान उबो रावलो आनी वेंचून आयलो. अशेंच केरळांत घडलें. जशे लोक गोंय सोडून कर्नाटकांत गेल्ले तशे केरळांतय गेल्ले. कोचिनांत खूब मोठ्या आंकड्यान गोंयच्यान गेल्लो कुळमी लोक रावता. तांचो आंकडो खूब मोठो आसा. गोंयच्यान गेल्ले हेर लोकां मदीं चडांत चड मोठो गट आसा तो कुळम्यांचो आनी ते साश्टीचे. ह्या कुळम्यांची संख्या मोठी आसा असो एक मतदारसंघ आसा. त्या मतदारसंघांत तांचे मदलो एकलो उबो रावलो आनी जशे बाकीचे उमेदवार उबे राविल्ले वेगळे वेगळे पक्षांचेर तसो तो एका पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून उबो रावलो, वेंचून आयलो आनी आज तो केरळचे विधानसभेंत आमदार आसा. कोंकणी मनीस. ताणें आपूण कोंकणी मनीस म्हणून लेबल लायलें ना. ताणें वेंचणुके खातीर कोंकणी लोकांची संघटना केली ना आनी कोंकणी मनीस म्हणून आपल्याक मत दियात अशेंय सांगलें ना. ताका लागून केरळांतल्या लोकांक तो परकी दिसलो ना. तो आपले मदलोच दिसलो आनी ताजे मताचे जे लोक आसात त्या लोकांनी ताका वेंचून दिलो. एक्शनाचें रिएक्शन जर आमी टाळटले जाल्यार हो उपाय. अखील गोंय कन्नड महासंघान विचार करूंक जाय तो हे गजालीचेर. हाजेर उपाय आसा. एक्शन जालें आनी तें चुकलें म्हणून ताजें रिएक्शन जावंकूच जाय अशें ना. तें टाळूं येता. आनी तें टाळपाचो उपाय हो की तूं हांगाचो वोटर आसा, तुका वेंचणुकेक उबो रावपाचो अधिकार आसा, तो कोणाच्यान न्हयकारूंक जायना, तूं राव. आतां पंचायत वेंचणुकेंत पक्ष नासतात पूण भितरल्यान खंयच्या तरी पक्षाचो तेंको आसता. तो तेंको घे किंवा घेवं नाका. तूं अपक्ष किंवा सामको स्वतंत्र म्हणून राव. कोणाच्यान तुका आडावंक जायना. जे लोक तुजी म्हणून आसात, तुज्या मताचे आसात ते तुका मत दितले आनी ती मतां चड पडलीं जाल्यार तूं वेंचून येतलो. पूण तूं कन्नड मनीस म्हणून वेंचून आयलो हें लेबल तुका लागचें ना. आनी हें करप हें शाणेपण. हो शाणेपणाचो उपाय जर गोंयांतल्या कन्नड संघान आपणायलो ना जाल्यार जो परिणाम जातलो तो परिणाम घडये गोंयकारांक व्हडलोसो वायट जावचो ना पूण कन्नडिगांक वायटाक पडटलो. ते वेगळोचार जावन कुशीन पडटले आनी ते कुशीन पडप हें तांकां वायट. ज्या कारणां खातीर ते गोंयांत आयल्यात त्या कारणाचो लाभ तांकां मेळचो ना. गोंयकारांचेंय लुकसाण जातलें थोडें, ना अशें न्ही. कित्याक व्हडले ताळ्यान गोवा फॉर गोवन्स जरी म्हळें तरी आमी जाणात की कांय कामां खातीर फावो ते लोक गोंयांत नात. ते भायल्यान आयिल्ल्या लोकां मदींच आमकां मेळटात आनी ते येवंक नाशिल्ले जाल्यार आमी थोडेशे अडचणींत पडटले आशिल्ले. हें सत्य, कोडू पण सत्य. म्हणजे हें सत्य मतीन धरून हाजो थोडोसो परिणाम गोंयकारांचेरूय वायट जावं येता पूण चड वायट जावं येता तो कन्नड भाशी लोकांचेर. आनी घडये सगळे कन्नड भाशी लोक ह्या मताचे आसत अशेंय ना. थोड्यांक एखादें हें चूक दिसता आसूं येता, ते घडये उलोवचे नात किंवा उलयतले. पूण उलयले किंवा उलयले नात तरी ही चूक जातली. आनी देखून अखील गोंय कन्नड महासंघान
वेंचणुकेंत अवश्य वांटो घेवचो. जिखूनय येवंक मेळटा जाल्यार जिखून येवचें, तें कोणाचें नाडावं नजो, ती लोकशाय. पूण आपल्याक वेगळें लेबल लावन गोंयकारा पसून आपूण वेगळो हें दाखोवचें न्हय. तशें केलें जाल्यार गोंयकार ताका मानून घेवचे नात. म्हणून जो शाणेपणाचो उपाय गोंयच्या कोंकणी लोकांनी कर्नाटकांत आनी केरळांत केलो, तोच शाणेपणाचो उपाय गोंयांत अखील गोंय कन्नड महासंघान करपाची गरज आसा. आज इतलेंच. ही ब्रह्मास्त्र कार्यावळ दर सोमाराक पुडंट मिडियाचेर 8:30 वरांचेर पळोवंक मेळटा. तुमी पळोवची आनी तुमच्यो प्रतिक्रिया, मतां अवश्य कळोवचीं. नमस्कार.